एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो आयज तुमकां दाखयता हांव शाबुदाना खिचडी कशें करता तें. सो हांगासर हांवें 1.5 कप न्ही शाबुदाना घेतला आनी ताका न्ही बरें पयलीं न्ही एक 2-3 वेळांनी ताका बरें वॉश करून घेवंक जाय. मागीर बरें वॉश करून जालें की ताका उदक घालून न्ही आमकां ओवरनायट सोक करपाक दवरूंक जाय आनी उदक कितलें जितलें शाबुदाना बुडटा पळय तितलेंच उदक आमकां घालूंक जाय. चड भरून अशें उदक घालनाकात, नाजाल्यार आमची खिचडी न्ही ती पिचपिची जाता. ओके, तर तुमी हांगा पळोवंक शकता इतलें आमकां उदक भरता तितलें हांवें उदक घातलां आनी तापोवन न्ही हांव ओवरनायट दवरतलें. नेक्स्ट डे आमी करतले शाबुदाना खिचडी. सो नेक्स्ट डे आसा आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता बरें हांगासर न्ही शाबुदानांनी बरें सोक जाल्लें आसा. अशें आमकां शाबुदाना सोक करून घेवंक जाय. चड पिचपिची ना आनी चड अशें मेकळें मेकळें जालां. ओके, अशें न्ही आमकां उदक चड घातलें जाल्यार तें सारकें सोक जायना, म्हणजे पिचपिची जाता. सो इतलेंच आमकां उदक घालूंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें एक पॅन घेतला. तातूंत घालता एक 2 व्हडलो चमचो तेल. जशें तेल तापलें तातूंत घालता सांसवां घालता थोडेशें आनी तशें जिरा घालता. सो हांगासर न्ही सांसवां आनी जिरा न्ही आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता थोडेशें ग्रीन चिली घालता कट करून आनी ग्रीन चिलीनी मातशें एका आमी फ्राय करून घेवंक जाय. चड अशें ताका हें करनाका, चड ताका फ्राय करनाकात. सो आतां घालता हांव कढीपत्ता आनी कढीपत्ता घालून आमकां मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव 2 कांदे फायन चॉप करून घेतला आनी कांदे न्ही आमकां जस्ट 1-2 मिनटांच फ्राय करून घेवंक जाय. चडूय अशें ताका ब्रावन करनाकात. सो आतां घालता हांव मीठ एज पर द टेस्ट आनी मीठ घालून न्ही मातशें आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. आनी 1/4 टीस्पून घालता हांव शुगर घालता. मागीर घालता हांव हळदीचो पिठो घालप हें ऑप्शनल आसा. आनी हांगासर हांवें घातला एक बटाट हांवें न्ही बॉयल करून घेतलेले, तेजे न्ही हांवें बारीक क्यूब कट करून घेतला, हांव तें घालता. सो बटाट घातल्यार न्ही मातशें खावंक बरें लागता. सो बटाट घालून न्ही मातशें हांवें फ्राय करून घेतला आनी आतां हांवें घातला शाबुदाना आनी शाबुदाना घालून न्ही बरें एका मिक्स करून घेवंक जाय. आनी फ्लेम लो दवरात. लो फ्लेम धरून न्ही आमकां हें 5 मिनटांनी अशें फ्राय करून घेवंक जाय, म्हणजे शिजोवन घेवंक जाय. आनी मदीं मदीं ताका तुमी मिक्स करत रावात. सो 5 मिनीट जाले की ताका लीड ओपन केला हांवें आनी आतां हांवें घातला पीनट न्ही हांवें भाजून न्ही ताका हांवें पावडर केला. चड फायनूय पावडर करूं ना, अशें कोसली अशें पावडर करून घेतला. आनी पीनट घालून न्ही आमकां मातशें धांपून एक 2-3 मिनटांनी वाफ काडून घेवंक जाय. आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता शाबुदाना खिचडी हांगा रेडी जाल्लें आसा. सो वयर घालता कोथमीर. सो हांगासर शाबुदाना खिचडी रेडी. खिचडी बीन केलें तुमकां शेअर केला हांवें आयज खिचडी. शाबुदाना खिचडी ट्राय करात, खूब बरें लागता, म्हाजें ऑल टायम फेवरेट. इफ म्हाका तें खावून सुद्दां दीसभर राव म्हटलें न्ही, हांव खिचडी खावून दीसभर रावपाक रेडी आसा. इतलें म्हाका तें आवडटा. सो केलें आयज, तुमकां शेअरूय केला. हांव आयलो. हाय म्हण सगळ्यांक. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाय गाय बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो घरची सगळी कामां जाली. ओके, सो फक्त आतां कपडे सुकोवपाचे उरला. सो कपडे सुकोवपाचे उरला. इश्वीक न्हिदला, आजून उठोंक ना. तो उठलो की ताका मागीर तेल बी पुसूंक जाय. सो म्हाका न्ही कमेंट केल्लेले जे हांवें तें मशीन हाडलेलें पळय दिवाळीक, तें युरेका फोबाचें वॅक्यूम क्लिनर, तेजे रिव्यू दी म्हणून. सो हांवें तुमकां रिव्यू न्ही नेक्स्ट डे व्लॉगानूच दिल्लेले. जेन्ना हांवें हाडलेलें मशीन पळय नेक्स्ट डे व्लॉगान दिल्लेलें. म्हाका तुमी पळोवंक ना बी आसतलें. सो ते मशिना बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार मशीन एकदम बेस्ट आसा, घेवपा सारकें आनी पैसा वसूल, इतलें हांव तुमकां सांगूंक शकता. आतां हांव पळय मंडे टू सॅटर्डे न्ही हांव त्या मशिनान मारता. आतां न्यू हाडला पळय तो सामको लायट आसा, सावंडूय चड व्हडलो येयना आनी धरपा बी बरें पडटा. आनी भुरग्यांक तरी आनीक बरें. रितिकाक बीन ताका दिलें न्ही तो मारता. ओके, रातचें हांव चार्ज करून दवरता, सकाळचें सगळें क्लीन करता आनी सगळें जे कितें बारीक बारीक धूळ. एक दीस तुमकां न्ही हांव दाखयता तें मशीन मारून न्ही. हांव कितें करता, आयज सपोज मशीन मारलें न्ही, मशीन तें सॉरी आयज हांवें तें मशीन मारलें न्ही, मशीन मारून जालें की हांव तें बॉक्स क्लीन करता. म्हणजे कचरो आसता न्ही, तितून इतले कचरो भरलेले आसता, तुमकां सांगू केंस आसूं कितें आसूं इतले बारीक बारीक फायन फायन पार्टिकल्स बी ते ओडून घेता. इतलें बरें आहा तें. सो तुमकां हांव सांगता तुमी तें घेवचें इफ तुमकां जाय जाल्यार. आनी म्हाका त्या हावज हेल्परान कॉल केलेलें आपूण येता म्हणून कामाक. हांवें म्हणलें नाका म्हटलें येवपाचें. तिका लागून हांवें घेतलें हो मशीन. सो म्हाका मातशें इजी पडूंक जाय म्हणून. ती आतां येता म्हणटा, हांवें ताका नाका म्हटलें. सो शिव म्हणपालो दवर म्हणपालो. कित्याक दवर म्हणटा शिव, आतां इश्वीक न्ही खूब मस्ती जाला. आतां ताका सकयल न्हिदोंक घातलें न्ही, सकयल फीड बीन केलें सपोज ताका बेडार किंवा सकयल घातलें न्ही रावना, घे म्हणटा आपलें. सो ताका लागून आतां व्लॉगिंग करपाकूच जायना. सो शिव म्हणपालो तिका हांव पळय, हांव म्हणटा तिका नाका. आतां हांवें पळय इतलें खर्च करून मशीन हाडलां. सो हांव मारता मशीन. जी आमची पयलींची आहा पळय हावज हेल्पर, ती येतली जानेवारी फेब्रुवारी बी येतली. तिकाच आपयतलें हांव. तिका येवन कर म्हणटा. मागीर आनी इश्यू आनी मस्ती जातलो. आतां तो इतलो मस्ती जाला. सो ताका लागून. सो मशिना बद्दल सांगचें म्हटल्यार बेस्ट आसा. जे आमचे पयलींचे मशीन आहा पळय तोय एकदम बेस्ट आहा. तितून कितें आसा, तुमकां चार्ज करचें पडटा आनी तुमचो सावंड न्ही व्हडलो येता आवाज. कोणें फोन केलेलो, बेल मारलेलो सुद्दां आयकोंक येना. बट हे मशिनान न्ही सामको लायट
सगळें आयकूंक येता, उलयल्लें बी सगळें आयकूंक येता, लायट आसा. सो बरें पडटा, बरें कचरो बिचरो ओडूंक येता. सो चडशें हांव सकयल पेपर बीन पडटा पळय, पेपर जावं कितेंय व्हडलें कितें बाबा पडलें सपोज तें हांव काडून हातीन उडयता, त्या मशिनान ओडूंक घेयना हांव. तें भितर शिरकात बीन भंय दिसता. सो बाकी सगळें बरें आहा. आनी मेन म्हणजे ताका लायट आहा फुडें. इफ रातचें बी सपोज लायट बीन ना जाल्यार तुमकां मशीन मारूंक जाय जाल्यार ते मशिनान ते लायट आसता न्ही, ते लायटीन तुमकां सगळें धूळ दिसता. खबर आहा, इतलें हांव शॉक जालें. इतलें तुमकां दिसता. आतां म्हाका दिसता हें घर क्लीन कशें. इफ ते परत मशीन मारलें न्ही तुमकां बारीक 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 अशें धूळ कशें कचरो दिसता. इतलें ते ओडून घेता. सो खूब बरें आहा. सो म्हाजें हें आहा तें ड्राय आनी युरेका फोबाचें व्हडलें आहा पळय तें वेट एंड ड्राय. तेतून न्ही उदक बीन घातलें न्ही तेंय पुसून काडटा. सो आयज पर्यंत हांवें केन्ना अशें उदक बिदक घालून पुसूंक ना तो ओल्ड. सो हेतून न्ही फक्त ड्राय हें वेट आसलेलें, ड्राय एंड वेट तो मातसो एक्सपेन्सीव 25,000 आसलेलें. सो म्हाका वेट बीन नाका, तें हांव हातीन पुसता न्ही मोपान बीन. सो सांगपाचें म्हटल्यार बेस्ट आहा. इफ तुमकां जाय बीन जाल्यार खरेंच पयसा वसूल आहा. 14,000 म्हणून तुमी तोंड पयशाक पळोवन हें करनाका. तुमचीं कामां बेगीन जावंक जाय जाल्यार तुमी तें मशीन घेयात. सो हांव पळय सकाळीं उठलें फटाफट जालें रोखडेंच. ना चार्जींग लावचें पडटा ना कांय ना. मारलें बेगिना बेगिना क्लीन जाता. आनी तितून आनीक खूब हें आसा कळ्ळें न्ही, कितें म्हणटा कर्टन क्लीन करपाक कर्टन आसा, बेडाक बीन सोफा अशें सगळें आहा भितर इक्विपमेंट आसा. सो बरें आहा. सो तुमी म्हाका कोणें कमेंट केल्लेलें म्हाका रिव्यू दी म्हणून. सो रिव्यू दिवपाक म्हणजे मशीन सामको बरें आसा. ओके, हांव तुमकां गॅरंटी दिता तुमकां तें आवडटलें आनी सामकें लायट आहा. तुमचे हात बीन दुखचे ना कांय ना. सो इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑनलायनूय मेळटा. ओके, नाजाल्यार इलेक्ट्रॉनीक शॉपार थंय मेळटा, तुमी वचून घेवचें. ओके, सो जालें हेजें न्हांवून रे सगळें. हाय वैश्वी, हाय माय युट्यूब फॅमिली म्हण. न्हांवून रेडी जालो. सो आतां सामको इतलो मस्ती जाला तुमकां कितें सांगू. रावात ना सकल, फक्त घेवन भोंव म्हणटा. आनी आतां हांवें तें न्यू हें काडलां की आमकां दिल्लेलें हेका नेम सेरेमनीक तें फुडें घालपाचें. तितून ताका बसयता आनी मातशें ताका घेवन भोंवता बीन. म्हणजे म्हाजें काम जाता आनी ताकाय मातशें भोंव जाता. की आतां आई मातशें घेवन ताका भोंवता, चडूय घेवन भोंवप जायना न्ही. सो ताका लागून आनी कितलें मूल रडटा तें पळोवपाचें. रडटा खूब तो, घे म्हणटा आपल्याक. सो हांवें तें काल न्यू काडलें घालून ताका अशें फुडें फाटल्यान ताका तें लॉक केलें, ताका फुडें ताका बसयलें हांवें. बरो बसता मागीर ताका आमी घालता आमी सकयल. चड वेळ ताका घेवन भोंवना हांव ताका लागून. ओके, सो जालें हेजें. आनी 2 दीस काल आनी पळय 2 दीस अशें कंटिन्यूस पावस. आयज मातशें वत पडला, कपडे तशें वलेत आहा, कांय सुकोवंकूच ना. घालपाकूच जागो ना वयर. तो घातलेले कपडे पळय ते सुकोवंक ना. आयज आनी कपडे घातला हांवें सुकोवपाक, ते आतां पळोवया. सो आयज मातशें बरें वत पडलां न्हू रे. मस्ती जालो म्हूण सांग तूं आतांच. आनी कितलें उरलां तुजें आं. जालो मस्ती न्हू रे. हाय म्हण, हाय म्हण सगळ्यांक. पळयता सारको. ओके, तो चला फाल्यां आसा तुळशीचें लगीन. सो आयज वयतलें हांव पणजी चडशें सामान हाडपाक. शिवमोला पणजी या. सो पळोवया केन्ना कशें तो फ्री जालें की वयतले आमी. आनी आमचे तुळशीचें तें कांय व्हडलेशें पेंट बीन मारपाचें कांय अशें गरज ना, कित्याक तें सेरामीकाचें जस्ट ताका बरें वॉश केलां आईन, इतलेंच. सो फाल्यां आसा पुजा. ओके, वयतलें आमी सांजचें. सो आतां हांव वयता, ताका न्हीद घालता. पळोवया हांव न्हिदतलो आतां, रडटा. आयज ऑयल लायला तकलेर, शावर घेता. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. चला, तो आयलें हांव शावर घेवन. भाजी बिजी करून गेल्लें हांव. आईन दाळ केलें, हांवें भाजी केलें. दाखयता तुमकां आयचें मेन्यू. दाळ खबर ना म्हाका, दाळ म्हाका बिलकूल बी लायक जायना. पयलीं आई इतलें बरें दाळ करतालें, तिकाय बी आईकूय दाळ इतलें लायक जायना. आतां कोणाक खबर, सगळें घालता, लसणाचें फोण्ण बिण्ण सगळें मारता. खबर ना कित्याक लागून तें. सो आयज दाळ केला आनी ताका लागून हांवें भेंडी फ्राय केला आयज. म्हाका भेंडी फ्राय आसली न्ही मागीर कसलेंय दाळ आसूं. सो हांवें न्ही भेंडी स्टफ करून न्ही फ्रिजीन दवरला, म्हणजे बरें पडटा केन्नाय. सो दाळ केलें, खालें. सो ऋतिकाक आवडटा. सो दाखयता तुमकां. म्हणजे दाळ म्हळ्यार आवडना म्हाका आतां, अशें जाला. बेजार येयलो सारको. सगळें घालून करता ती. फक्त तूर दाळ घालून करता, केन्ना केन्ना मिक्स दाळ करता. काल आमी पार्सल ऑर्डर केलेलें, स्पेशल दाळ आनी नुडल्स ऑर्डर केलेले. तेंचे दाळ इतले टेस्टी तुमकां सांगू, इतलें बरें जालेलें. आनी थोडेशें आसा दवरला हांवें. मागीर आमी बड्डे केलेली पळय, 5th बड्डे, थंयसर आईनी दाळ आनी घेतलेलें, शी दाळ आसली थंयसर. ते आई म्हणपा लागली ते दाळ सामकी टेस्टी आसलेले खंय. हांवें टेस्ट करूंकूच नासलेलें, हांवें नॉनवेज घेतलेलें न्ही. हांवें दाळ पळोवपा लागून हांवें दाळ घेतलेलें. आई म्हणटा सामकें बरें आसलेलें खंय दाळ. म्हणजे अशें जालां की आमकां न्ही आमचेंच करून खावन आमी वाजेला. इफ दुसऱ्यांचें कोणें केल्लेलें न्ही तें बरें लागता. सो दाखयता तुमकां आयज दाळूच केला, की शिवाक न्ही दाळूच जाय ताका लागून. काल न्ही नुडल्स ऑर्डर केलेले, ते थोडेशें आसा, गरम केला. ओके, आनी हें पळयात हांवें हांगासर हें पळयनाका तुमी, हें आतां बरें क्लीन करूंक जाय. फ्राय आसा म्हटल्यार हेंच प्रॉब्लम. ओके,
सो हांगासर पळयात करेला फ्राय केला आनी हे स्टफ भेंडी म्हाजे ऑल टायम फेवरेट स्टफ भेंडी. आनी हो जेवपा बसला. जेव बेगिना ट्युशन आसा. ओके आनी हांगासर हांवें केला भेंडी आसलेले थोडे बरे हेजे भाजी केला भेंडीचे. म्हणजे भेंडी हांव फ्राय करून करता. आनी हांगा आसा आयचे स्पेशल दाल येल्लो दाल. तू जालेच जे कितें जेता ते रितुकाक दाळ आनी वांगडा ताका हें जायत कितें तें दही जायत ताका नाजाल्यार तो जेयना. सो इल्ले दाळीन जेयता इल्ले दहीन जेयता. ओके तुका जेयता आमी. शिव येवंक ना अजून. शिव आयली की आमी जेयता. ओके मागीर मेळटा तुका. चला सो भायर सरला आमी वचपाक पणजी. फाल्यां आसा शिवनाथाचें लगीन. सॉरी तुजी लगीन. हाय मग काय तू रावंक ना. मागीर जस्ट ट्युशन जालें मागीर आमी भायर सरले आतां. शिव न्हिदला आनी मेन म्हणजे फाल्यां लगीन आसा तें सामान जाय आनी हेजे रितुकाचे एन्युअल डे आसा. ओके सो ताका लागून जेणे पयरूच न्ही थंय धाडला कितें कितें जाय तें कॉस्ट्यूम बी सगळें. सो म्हटलें आयज वयतात पणजी रितुकाकू व्हरया ते सायजीचे कपडे बी सगळे हाडया म्हटलें. ओके सो चला तुमकां डायरेक्टली हांव पणजीच मेळटा. हां चला. सो पयलीं हांव येयला फीश मार्केटान. म्हाका जाय आसलेले माणकी पळयता माणकी आसले न्ही घेता नाजाल्यार कांय घेवचें ना हांव. सो कांय ना सगळें खाली खाली आहा. सो माणकी मेळपाक न्ही खूब मुश्कील आसा. पळयता मेळ्ळा घेता हांव. सो माणकी बीन कांय ना कांय घेवंक ना हांवें. कांय ना फक्त तारले आनी बांगडे. तारले न्ही शिव खायना. एक मिनट तारले शिव खायना. तारले खूब आसले फक्त बांगडे नाका म्हटले माणकीच ना. सांजचे कांयच अशें उरना नुस्तें कांयच ना कांयच घेवंक ना हांवें. चल आतां गाडी आमी सगळं पाक करता आनी कितें कितें सामान घेवपाचें आहा तें मार्केटा भितर सगळें घेता. कित्याक हांगा पार्किंग मेळपाक खूब प्रॉब्लम. सो म्हटलें भितर पार्किंग घाल म्हटलें. आयज मार्केट सामकें भरला. घे बरें अशें पळोवन घे. तेजे कडेन बरें आहा फुडें. हे कशें कशें हां 30 रुपया एक घेतला. सो आतां घेवंक जाय फुलां. एकूच हार घे. सुटे फूल आसा फ्रिजीन. हय सुटे फूल आसा. सो बरी दिसता न्ही ना व्हायट कलर. हय सो हांगासर न्ही हे पळय शेवंती फ्रेश आसा सारकें. सो तो म्हणटा आयज फूल म्हारग खंय. कितले म्हणले तुवें कितले म्हणले 800 रुपया खंय 800 रुपया. आनी इतले फ्रेश आहा तुमकां सांगू. हें पळयात बरें फ्रेश आहा. बेंगलोरच्यान येयला खंय बेंगलोरच्यान. एक गी करू. मँगो पळय अरे ते बरें असले बरें आहा शिवनाथ. घेवंक पयसता तोतापुरी घे मरे. कशें तोतापुरी तोतापुरी तोतापुरी. सो हांव घेता हांगा स्वीट पोटेटो हाफ किलो आं चड घेना शिवनाथ. अशें बरें पळोवन घे. आनी हांगा टोमॅटो पळय रेड दिसता न्हू शिवनाथ. शिवनाथ डावट लागता खंय कलर बी घालता काय म्हणून. पण सामकें रेड आहा. हांवें म्हटलें हाफ किलो घे. आहा टोमॅटो आमगेर म्हणजे हाफ किलो घे म्हटलें. एक्चुली न्ही ते स्वीट पोटेटो न्ही कणकाचे न्ही आयज करतात. फाल्यां दुसरी लगीन न्ही आयज करून खातात गोडशे बीन. सो आयज आमी करूंक ना. म्हटलें फाल्यां करतलें हांव. फाल्यां करतलें गोड घालून ती करता आई. कशें कितले आई म्हणटा 2 वर खंय. आई एकूच लागीन फाल्यां तुशीचे आई काड. फायनली मेवळें आमकां घाल. फाल्यां लगीन शिवनाथाचें. हां चल थँक्यू. तर शिवनाथा म्हटलें गाडयेन दवर ते सामान सगळें. सो आमकां आतां थंय कपडे घेवंक जाय न्ही ताका लागून. शू गेला गाडयेन गाडी दवरपा सामान. सो ओजोळ आमकां न्ही आमची यूट्यूब फॅमिली मेवळें विजया फ्रॉम बांबोली. व्हिडिओ काडनाका हांव पावली. ओके सो आमी गेल्ली आतां पोशाकान न्ही बाबूचे शर्ट मेवळें पण शॉर्ट्स ताका मेळोंक ना. आतां पळोवंक जाय म्हाका आतां शॉर्ट्स खंय हाका मेळटा काय म्हणून.
आनी फाल्यां येवपाक 500 आसना पळयता भितर खंय मेळटा रे हे लायनीन सगळे शॉपार सोदले खंयच ना लास्ट हांगा पळयात नेवी ब्लू शॉर्ट्स खंयच मेळना सो आमी येयला काफे भोसले चाय पिवपाक आमी हेजे पयलीं आमी हांगा गेल्ली गोल्ड शॉपार हांवें ते पांयांक घालपाक ते बडे तेका आमी न्ही तेका हें म्हणटा कुकुंबर म्हणटा ते लास्टाक घातलेले न्ही हांवें ते न्ही वॉकिंग करतना न्ही भायर पडटा म्हणजे भायर येता सो आमी थंय गेली तेणें टायट केले आनी घालून पयले आतां सारकी आहा सो म्हटलें चाय पिवपाक या म्हटलें आयज आमी येयल्या काफे भोसले एक्चुली आमचें फेवरेट रेस्टॉरंट आसा तातो सो हें लागीं आहा न्ही बाकी मेवळें आमकां म्हणून येयला हांगासर पळय कितें आहा सांग बेगिना कितें घेतला सलाड सुकी हांवें घेतला हांगा मशरूम आनी पाव आनी भजी घेतला कांदा भजी एन्जॉय कर पळय च्या सांग पयली कॉफी सांग तुवें घेतला कॉफी शिव केन्ना कॉफी पिना सो जालें आमची पेट पुजा करून हांगासर न्ही आयज रितुकान हें घेतलेलें शेवपुरी इतलें बरें आसता सांगू तुमकां खूब लायक जालें आनी वयर न्ही तोतापुरी मँगोज बीन कट करून घातलेले आनी सामकें बरें आसलेलें शिव बाबा पार्सल घे पण ते घरा व्हेलें न्ही घरा पावता म्हणटा सॉफ्ट जाता तेका लागून घेवंक ना हांवें तुमी केन्नाय काफे बसल्यान बी येयले न्ही हांगासर ट्राय करात आं बरें लागता खूब सो आईक हांवें घेतला एक प्लेट मिरची भजी तिका ते मिरची भजी न्ही खूब लायक सो तिका एक प्लेट घेतला तिका ती भाजी बिजी तिका आवडना सो म्हटलें भजीच घे म्हटलें ओके तो सगळें जालें आमचें काम फक्त जावं ना तें काम तें हेजें एक पॅन्ट मेळोंक ना आमकां शॉर्ट्स मेळोंक ना आमकां सो ट्युजडे दिवंक जाय स्कुलान ट्युजडे एका स्कूल ट्युजडे सो मंडे पळय तूं वचून घेवन यो ओके सगळें जालें आतां घरा वयता मागीर थंय घराचो व्लॉग एंड घेता ओके चला आईची मेडिसीन बी घेवंक जाय प्रेशराची टॅबलेट बी सगळें सोंपलें सो ते मेडिसीन बी घेवन मी घरा वयता तातोचे भाजी तातोची भाजी हांगा इतलें म्हाका भाजी लायक जावंक ना तातो आसता रेस्टॉरंट तेंची भाजी जी बरें आसता चणा भाजी मागीर मशरूम भाजी तेंची बरें आसता हेंचें बरें आहा वायट ना कळ्ळें तेंचे म्हाका तें चड लायक सो पार्किंगे प्रॉब्लेम म्हणून लागीं आसा म्हणून आमी हांगाच गेली पण म्हाका हांगा शेवपुरी खूब आवडलें इतलें क्रिस्पी इतलें कुरकुरी खूब आवडलें इफ हांव सपोज ते मशरूम भाजी बी घेयना जाल्यार न्ही हांव ते शेवपुरी घेवपाचें आनी कॉफी घेतले विदावट शुगर आतां कितें करपाचें पिवचें पडटात मातशें अवॉयड करूंक जाय न्ही शुगर वचना कॉफी कितें जावं आतां च्या जावं इल्लें घालता शुगर पण आयज कॉफी शुगरूच नासलें कांयच हांवें आनी कमी म्हणजे म्हाका लागत ना न्ही ना हांवें शुगर हय बरें शुगर मागोवंक ना सो वचना पटान कितें करपाचें संवय जाला न्ही आमकां तें गोड बीन खावून आतां सडनली अशें बंद करता म्हटलें न्ही तें जायना पण गेलें ओके चला घराचो मेळटा तुमकां सो पावली घरा तो पळय थंय फक्त घेवन भोंव म्हणटा आतां इतलो वेळ घेवन बसलेलो तेका हांव फक्त घेवन भोंव म्हणटा पळय आई खाता हांगा मिरची भजी बरें गे दाखय म्हाका नाका म्हाका लायक ना म्हाज्या डॅडी खूब लायक जातालें हें पळय म्हाका ना तूं खा आवनाक गरम करता म्हटल्यार नाका खंय नाका थंड जालें तें ओके तो चला आयज व्हिडिओ बी काय घालपूच ना हांवें एडिटूच जावंक ना एडिट करपाक टायम ना बेजार येता एडिट करपाक बसलें ताका दुखपा लागता सारकें सो एडिट आयज व्हिडिओ घालूं ना हांवें ओके तो चला आई खाता कुरकुर करून भजी तो हो व्लॉग मी हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर आई बाय ऋतू गेला खेळपाक गार्डनात तो चान्स पळयता केन्ना भायर वयता काय म्हणून तो वच म्हटलें ओके